मडगाव पोलिसांनी 1,25,000च्या चरसा सयत नेपाळच्या एका 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक धरलो। नव्या वर्साक येवकार दिताना गोंयांत चरस गांजा सापडपाच्यो बातम्यो तश्यो लजेक घालपी। पोलिसांनी चड अलर्ट रावपाची गरज उप्रासल्या। पळयात पुराय बातमी। आता तुम्ही जाण आसतले की जसे न्यू वर्स लागीं पावत येता 31st लागीं पावत येता तसे एक एक जो धंदो आसा वो बरोबर जायत आसा। आज आमी तुमकां दाखयतात की जे न्यू वर्सा निमतान जे ड्रग्स सप्लाय जाता, हे ड्रग्स कशे सप्लाय जातात, हे आता ड्रग्स सप्लाय करपाक ल्हान भुरग्यांचो वावर ताले कडेन आसा। ल्हान भुरगे म्हणल्यार हे मेजर भुरगे। आज असोच मडगांव पुलिसांनी जो रिंग रोड आसा, जो पॉवर हाऊसा कडच्यान स्टेशन रोड येता, ह्या जाग्याचेर एक रेड मारून एक भुरग्या कडच्यान, हो भुरगो नेपाळाचो 18 वर्सांचो, हेचे कडच्यान कॅप्सुलां, ही ड्रग्साची कॅप्सुलां जी आसा तेका चरस म्हणटात, हे धरले कडेन आसा। जो 23 कॅप्सुलां ही धरले कडेन आसा आनी हेचो जो रेट आसा हो जो 1.5 लाख सुमार आसा। जेन्ना ही खबर मडगांव पुलिसेक कळली त्या टायमार तेणी एक टीम काढली, जो PI आसा हेणी एक टीम काढली आनी ह्या टीमीक गोरख जो आसा वो लीड करतालो आनी तेच बरोबर आनीक जो PSI आसा त्या PSI आनी तेच बरोबर जे स्टाफ आसा हे लीड करताले आनी हेणी एक ट्रॅक करून ह्या भुरग्याक धरलो। आनीक जेन्ना धरलो त्या टायमार तेजे व्हेरिफिकेशन केलें तेन्ना तेचे कडच्यान ही ड्रग्साची कॅप्सूल मेळ्ळी। आमी पुलिसेक सांगतात की पुलिसेन हेजेर खोल चौकशी करची। ही कॅप्सुलां, ही चरसाची कॅप्सुलां खंयच्यान हाडटात, ते कोण कोणाक दितात हे पळोवपा जाय। कित्याक आतां हे गांवापुरती आनीक ल्हान भुरग्यां पुरती सुद्दां हें उरलां, हे सगळ्याक स्प्रेड जाले कडेन आसा। म्हणूनच लोकांली एक मागणी आसा मडगांव पुलिसेक, जो PI आसा तुळशीदास नायक, हेका एक अपील आसा की तेणे ह्या ड्रग्साचेर नायनाट करचो आनीक हो ड्रग्स ना करून उडोवचो आनी जे हितून इन्वॉल्व आसा हेंकां धरचो म्हणून मागतात। शुक्रारा मडगावच्या रिंग रोड मडगाव पोलिसांनी इमाम मुल्ला ह्या नेपाळच्या तरणाट्याक 250 ग्राम चरसा सयत धरलो। या चरसाचे मोल सुमार 1,25,000 इतले जाता। मडगावचो पोलीस निरीक्षक तुळशीदास नायकान मिडियाक ही माहिती दिली। आमकां रिलायबल सोर्सीस एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका रेल्वेच्यान एक मनीस सस्पेक्टेड पर्सन येतलो आनी तेजे कडेन NDPS हें आसतलें सबस्टन्सीस। मागीर इमिडिएटली आमी टीम फॉर्म्स केल्यो। टीम्स फॉर्म करतकीर मागीर थंय धाडल्यो रेल्वे स्टेशना कडेन, रिंग रोडा कडेन। थंय एक मनीस मेळ्ळो, तो एज पर तेजे डिस्क्रिप्शना प्रमाणे तेणी मेळ्ळो। तेजे कडेन मागीर पोजिशनान पळयत जाल्यार आमकां तेजे कडेन चरस मेळ्ळें 250 ग्राम्स वर्थ ₹1,25,000। नाव कितें? इमाम मुल्ला, हो नेपाळचो 18 वर्सां। ट्रेनीन बी आयिल्लो? ट्रेनीन आयिल्लो तो। ट्रेनीन मागीर तो रिंग रोडाच्यान वयता आसतना मागीर तो मेळ्ळो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी निखिल जल्मी।